Porto Santo Sanka Azbokta Somya Mandirat Vyariktana Bolidan Beto Kailya Uppkara Karga Deta Mitalam Kakar Mun Paratha Mitalam Kakar Mun Paratha Patki somya ami alia tuje sarshi kako tam cerdaye tundak favo nai muno kami somya tuji burgi bokshi tu amshi patki jini बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसू. मोगाळ भाऊ भयणीनो, आयच्या मिसाच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता पावलाक आनी बार्नाबासाक विंचून काडटात मिसांव कामाक. ते मिसांव कामा खातीर सायप्रसाक वेतात. स्पिरितान बरोल्ले हे दोग जण आपोस्तल लोकांक क्रिस्ता थंय ओडूंक आनी क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक शकतात. आमी बावतिजमा वरवीं हर एकलो ह्या मिसावांत पात्र जावंक आमकां आपण आसा. देखून आमी हर एकल्यांनी प्रयत्न करीत जाय आमच्या कज्ञांनी आमच्या नडत्यांनी आमच्या उलोवण्यांनी क्रिस्ताची वळख हेरांक आत्म्याचो उजवाड सुका बरी हर एकलो ह्या मिसावांत पात्र जावंक आमकां आपण आसा. देखून आमी हर एकल्यांनी प्रयत्न करीत जाय आमच्या कज्ञांनी आमच्या नडत्यांनी आमच्या उलोवण्यांनी क्रिस्ताची वळख हेरांक दाखोवन दिवंक. जर तर आमी ती करूं ना या हाच्या विरोध आमी जियेल्या त्या पथकांची दुखदर्या देवा कडचें बोगसाणें मागोवन आमची काळजां नितळ करून हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी आयते जमया. हांव पत्की सोब दितरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसा सांगता. मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसून बगेवन सदां संकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सपदीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुम्या काकूट सुम्या काकूट क्रिस्ता काकूट क्रिस्ता काकूट सुम्या काकूट सुम्या काकूट. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तूं बावार्थ्यांचें जिवीत कालत्यांची वडवीक आनी बऱ्या मनशाचें सस्नीक सूख तुवें उदारपणान बसयलाय. त्या सुखाक आमी ताणून आसूं. तुज्या सुखाभरीत जिविताचे भक्तीन आमची ताणेली काळजां दादोशी कर. ही आमची कालती विनाती दयेन आयकोन घे. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जियेतान रजवर सलयता ससनाच्या ससना. Amen. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. देवाचें उतर वाडत आनी विस्तारत गेलें. आपलें काम संपतस बार्नाबास आनी साऊल जेरुसलेमांतावन फाटीं आयले. येता आसतना मार्क म्हूण आनीक नांव आसलेल्या जुवांव ते सांगाता घेवन आयले. अंतियोकाचे पवित्र सभेंत थोडे प्रवादी आनी शिक्षक असले. ते हे बार्नाबास, निजेर म्हणजे काळो म्हणटा तो सिमांव, सिरेनकार लुसियो, हेरोद उपराया सवे ल्हान व्हड जाल्लो मानाहेन आनी साऊल. एक पावटी उपास दर ते सोम्याचे आराधन करीत आसता पवित्र आत्म्यान तांकां सांगलें, बार्नाबासाक आनी सावलाक हांवें तांकां करूंक आपयलेल्या कामां पासत विंगड करा. उपरांत सडीत उपास आनी मागणे कर्ण जाल्ल्या उपरांत तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. हे परी पवित्र आत्म्यान पाटयलेले बार्नाबास आनी साऊल सेल्युसियाक गेले आनी थंय तांव एक तारून धरून तांणी सिप्र द्वीपाची वाट धरली. सलामिस शहराक पावतस तांणी थंयच्या जुदेवांच्या सिनेगोगांनी देवाचें उतर प्रगट केलें. देवाचें उतर, देवाचें उडोवकार. देवा, सर्व राष्ट्रां तुका वाखाणू, सर्व जनांगां तुजी स्तुती करूं. देवा, सर्व राष्ट्रां तुका वाखाणू, सर्व जनांगां तुजी स्तुती करूं. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. तुज्या परजळीक मुखामळाची दिश्ट आमचेर पडूं. हे वरवीं अख्ख्या संवसारार तुजी खुशी कळीत जावं. सर्व राष्ट्रां तुजी सडवण वळखून घेव. देवा, सर्व राष्ट्रां तुका वाखाणू, सर्व जनांगां तुजी स्तुती करूं. देवा, सर्व जनांगां तुका वाखाणू, सर्व राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं. तूं तांची राजवटकी न्यायनिती प्रमाणे करताय. देसां बासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय. देवा, सर्व राष्ट्रां तुका वाखाणू, सर्व जनांगां तुजी स्तुती करूं. सर्व परजा तुका वाखाणू सर्वेस्परा, परजा तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळी प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. देवा, सर्व राष्ट्रां तुका वाखाणू, सर्व जनांगां तुजी स्तुती करूं. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा सुमी. जो कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवाय आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी व्हडल्या थाड्यान जेजू म्हणालो, जो कोण म्हाका सतमंता तो म्हाका सतमंतचे प्रास म्हाका धाडलेल्याक सतमंता. जो कोण म्हाका देखता तो म्हाका फाटेल्ल्याक देखता. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयलां. देखून म्हाका सतमंतालो काळोखांत उरचो ना. कोणी म्हजी उतरां आयकून ती पाळिना जायत हांव ताची नीत करिना, कारण संवसाराची नीत करूंक हांव येवंक ना. संवसार बाचाव करूंक म्हणून हांव आयलां. म्हाका इन्कार करून म्हजें उतर मानून घेनातल्यांची नीत करतलो एकलो आसा. हांवें उसरलेलें उतरस निमाणे दिसा ताची नीत करतलें. कित्याक म्हजेच ताकी हांव कांय उलयना. हांवें कितें सांगचय
आनी कितें उलयचे ते म्हाका धाडलेल्या बापानच म्हाका फरमायलां. ताचें फर्मान म्हळ्यार सस्तीक जिवीत म्हणून हांव जाणा. देखून बापान म्हाका कितें उलोवंक सांगलां तें मात्र हांव उलयतां. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां 3 संगती कळीत करता. पयलें ताचो संबंद ताच्या बापा लागीं. दुसरें तो सांगता तो जावन आसा संवसाराचो उजवाड आनी जिवीत. आनी तिसरें निमाण्या जडते विशयी. पयलें ताचो संबंद देवा थंय बापा थंय. आमी पोरण्या सोल्यांत पळयता देव अब्रामा कडेन उलयलो, पूण अब्रामान देवाक पळोवंक ना. परतून आमी पळयता देव मोइजे कडेन उलयता. जळत्या बोल्यांत ताचो ताळो मात्र ताणें आयकलो, ताणें ताका पळोवंक ना. 10 उपादेश दिल्ल्या वेळारी ताचो ताळो ताणें आयकलो, उपादेश ताका मेळ्ळे, पूण ताणें पळोवंक ना. पूण आज आयच्या वांजेलांत जेजू सांगता कोणें म्हाका पळयला गी ताणें म्हज्या बापाकी पळयला. कितें हांव उलयतां तें खाली हांव बापान सांगलेंच उलयतां. कशें बाप ताका कळीत करतलो. हर एक दीस जेजू सकाळींचे आनी सांजेचे मागण्याद्वारे बापा सरशीन वेतालो आनी कितें बाप ताका सांगतालो तें मात्र तो कळीत करतलो. देखून तो सांगता हांव आनी बाप एकच जावन आसा. कितें बाप आशेता गी तें मात्र ताच्या भायर हांव कितेंच करूंक हांव शकना. कितें जेजून केलें ह्या संवसारांत आसतना सबार आसर्यां केलीं आनी प्रत्येक जाण मेल्ल्यांक सयत ताणें पोंडांत उठयलें. जीव दिवचें आनी जीव काडची सकत देवाक मात्र आसा. जर तर सोम्यान तें केलें तो नीज जावन देवाचो पूत तो सोडून दार आनी ताका कोण पातयेता ताका खंडीत जावन सासन जिवीत मेळटा. तें जेजू आमकां कळीत करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसांनी आमी कश्टांनी आसा. सर तरेच्या पिडेक प्रत्येक जाण कोवीड पिडेक बली जाल्ले जायते आसात. देखून ह्या वेळार आमी आमचो भावार्थ आमचो बरवसो संपूर्ण देवा थंय दवरचो. आमी भियोवचें न्हय, कित्याक देवा शिवाय एकलोसो जीव वचोंक साध्य जायना. देखून संपूर्ण देवाचेर आमी पातयेल्यार तें साध्य जाता. जेजून सांत थोमासाक सांगलें, तो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू ताणें ताका पळोवंक नातलो आनी तो सांगता जर तर हांव जेजूक पळयना आनी ताच्या गायल्ल्या हातांचे गायांक म्हजें बोट घालून हांव पळयना, हांव ताका पातयेना. उपरांत 8 दिसां उपरांत तसो जेजू ताका दिश्टी पडटा आनी सांगता थोमासा, हाड तुजो हात घाल म्हज्या गायांत, तूं पातयेताय कित्याक तुवें म्हाका पळयलाय. आनी जेजू सांगता बागी ते कोण पळयनात ते पातयेतात. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जेजूक पळोवंक ना, पूण आमी निजाकी बागी भावार्थांत जेजूक पातयेता. तर दुसरें जेजू जावन आसा संवसाराचो उजवाड. जेजू जावन आसा आमच्या आत्म्याचो उजवाड. जर तर आमी उजवाडान चलता आमी पडना. उजवाडान आमी चलता आमी हर एक संगती पळोवंक शकता. जर तर आमी क्रिस्ताचो पाटलाव करता तर क्रिस्ताच्या शिकोवणे प्रमाणे आमी जियेता तर आमी काळोखांत चलोवंक साध्य जायना. आनी प्रत्येक जाण ह्या दिसांनी आमी ह्या पिडेंत बली जाल्ले जायते जाण भावार्था भायर जियोवचे
या आमच्या जिवितांत कांयच अर्थ ना म्हणून जियेतल्यांक जेजू सांगता हांव जावन आसा उजवाड, तुमी भिवचे नाका, हांव तुमकां धैर्य दिता. जायते जण ह्या दिसांनी मौन पावतात, भियानच मौन पावतात, न्हय पिडेन देखून. त्या शिवाय आमच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यां खातीर आमी प्रत्येक जावन मागचें, तांकां उजवाड देव दिवं दी. मनशांक बचाव करची सकत तांकां आसा. आमच्या आस्पत्रे आनीक ऑक्सिजन उरल्यो संगती तांकां दिवंक साध्य आसा. ते तांची जबाबदारी बऱ्या तरान करन मनशाच्या जिविताक बाचावी हाडूनी म्हणून आमी प्रत्येक जाण मागचें. आनी तिसरें, जेजू सांगता नेमांनी झडती जावन आसा, कशें तूं म्हज्या उतरा प्रमाणे जियेताय गे, त्या प्रमाणे तुजी नेमांनी झडती जावन आसा. आनी कितें जेजून शिकयल्लें, बाप आसो देव आसो एकाच देव आसो मोग करचो सगळ्या काळजान मोनान सक्तेन, आनी तशेंच तुज्या पेल्यासो मोग करचो. अंत जावन आसा झडती. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी आमकां जायते संदर्भ आसात पेल्यांचो मोग करचो. जायते जाणांक काम ना, जायते जण कश्ट जातात, तांकां आर्थीक स्थिती तांची बिगडल्या. ह्या संदर्भार आमी तांकां कुमो करची, खंयच्याय तरान आमी करूंक जाता तें करचें. एका कुटुंबांत एक प्रायबंद म्हणालो, फादर म्हाका हांव मस्त कश्ट जाता, कोवीड पिडा म्हाका आयल्या, पूण म्हाका वत्तो संतोश कितें म्हळ्यार, ह्या कश्टांत म्हाका समाधान कितें म्हळ्यार, म्हजी बायल म्हजी भुरगीं म्हाका मोग दितात, म्हाका बऱ्या तरान सांबाळटात. हांव मेल्यारय म्हाका बेना, कित्याक म्हाका ती दादोसकाय आसा. असली दादोसकाय कश्टतल्यांक आमी शेजारी कुटुंबाचे दिवंक प्रयत्न करया. ह्या वरवीं आमी खरे क्रिस्तांव जावंक शकतल्या. तसो क्रिस्त आमकां उजवाडान ताच्या बोवाळटान आमकां घट करून दी. आमेन. समर्पितावी काणीक मोगाची, काणिका संगीत भेटयता जिणी ही आमची. स्वीकार करून पावन कर भेटोवणी आमची. स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची. मोगाचो रूपकार जावन तुका भेटोवची. सर्गीच्या देण्यांनी भरजिणी आमची. कुर्बादीची येवच्याक जिणी मोगाची. स्वीकार कर पावन कर काणिके आमची. मोगाचो रूपकार जावन तुका भेटोवची. सर्गीच्या देण्यांनी भरजिणी आमची. कुर्बादीची येवच्या जिणी मोगाची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सहपदीदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पयस देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा देवा, ह्या बलिदानांत आमची कालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता. आनी जेजूची अमोली कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगणित देव सैमांत वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी वळखूंक पावल्या, तशें आमच्या जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची साल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमचे काळजा उबारोया. आमी ती
सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसोया वय अशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पुबीत बापा सवकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अधिक करून ह्या उत्तम कालार तुजी महिमेची कीर्ती आनी वखाणी वर्त्या दाबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बाली सस्ताच्या जिविताक जल्मलेली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावर्त्यांक उगडली दारां सर्गींची आमा पत्क्यांक ताच्या मरणान ते सोडवून फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजता देखून पासकांच्या सुंदरच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सोदळबार निरंतरी गयतात तुज्या मुखार पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उन्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचें नांव येताच तुका जय उन्सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समोर पावची तेच बरे जमान जाताच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सस्नीक कराराचे हे रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशा बसोत तें वारावतले हे म्हज्या उडासाक करात Bavat sagod pogotoya जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्या येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवताल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आखे पिर्तमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टकतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पजळीक मुखामोळ पळोवंक फाबो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आमकां मरिये देवाचे माये सांगाती सांजुजे तिचो पोती बगेवंत दोनमत आनी सवकाळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपदवेदार बापा
सबंधनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी भुक्तीपणान म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणे पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सबसकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशे नात्रेतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक जोडकी पदविनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन बुतां म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवर्ताचेर दीस घाल, आनी तुजे खुशेपणाने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे असो. आमच्या माय मोगाचो गुर्तू जावन एकामेका शांती दिवया. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाळ भाऊ भयणीनो, हो जावन आसा जेजू क्रिस्त पुनः जिवन जाल्लो सोमी. देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शिळयेच्या जिवनाक आपयल्ले आमी समेस्त भागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू, तूं ये काळजा, तूं ये बिडार करून तूं ये. तुजे समोर आया, तुका राखून रावल्या. लागीं ये, तूं बेगीन ये. लागीं ये, तूं बेगीन ये. तूं
जावन आसाय उजवाड काळोख पयसावन आमचो मोरणा काळोख नेवरा अमर जिवीत लाभोवचो उजवाड म्हाकय जिवीत लाभय सर्गी निवासाक पावय जेजू तूं एक काळजां तूं ये बिडार करून तूं ये तुजे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागीं ये तूं बेगीं ये लागीं ये तूं बेगीं ये प्रार्थुया कनवळ्या बापा सर्गीच्या ध्यानांनी तुवें आमकां बदल्याय आमच्या आदल्या पत्की सालीक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची साल सांबाळूंक आमकां बोळ दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो सोपदीदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर ताची आशिर्वादां वतो आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार सोम्या दिन वासुया तो बरो सोम्या दिन वासुया तो बरो सोम्या दिन वासुया तो बरो मोगा परिमिता सो करो दिन वासुया सोम्या सर्वय काळी वाकण गावया ताका संसाकाळी ताणे सर्गानी पेतूम रचले ताका जाव महिमा सदा काळी सोम्या दिन वासुया तो बरो सोम्या दिन वासुया तो बरो सोम्या दिन वासुया तो बरो मोगा परिमित सो करो मोगाळ पुत्रा सोवे अवतार मरे आशीर्वाद दिया आमकां भगवान कृष्णाचे करुवेन निवारण आमची दवा आमच्या निस्मरणांतले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन